नमस्कार. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. कारवार नगरपालिकेचे अध्यक्ष नितीन पिकळे हांका टॅक्सी संघाच्या वतीन सन्मान. रिक्षा ड्रायव्हरान रिक्षा सोडून गेले पैसे परत दिवन दाखवून दिलो प्रामाणिकता. बेकायदेशीर जनावरांक व्हरू गेल्या 5 जणांक अटक. पत्रकार संजय कोमरपंत हेमी बरयिल्ले वज्रे या कोंकणी पुस्तकाचे प्रकाशन. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 45 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस. आता सविस्तर खबरो. कारवार नगरपालिकेचे नवीन अध्यक्ष नितीन पिकळे यांका टॅक्सी संघाच्या वतीन सन्मान झालो. कारवार शहराचे टॅक्सी चालक संघाचो अध्यक्ष संतोष नाईक हेमगेल्या अध्यक्षतेखाली नवीन जाल्लो अध्यक्ष नितीन पिकळे हेमगेलो सन्मान झालो. या वेळार सगळे टॅक्सी चालक आणि मालक उपस्थित आशिल्ले. किन्नर 70 वर्षाचो आनंदू रामा गुंगी हेमी कारवारच्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया बँकांतल्यान 40,000 रुपये ड्रॉ करून रिक्षांतल्यान घेवन येवला गेले. मासली मार्केटा लागीं पावतरी पैशा बॅग रिक्षांतच दवरून मासली मार्केटाक उतरलो. थोड्या वेळान तेमकां पैशा बॅगाची याद येनाका तेमी पोलीस स्टेशनार वचून सांगले आणि रिक्षा बद्दल आपल्याक कसली बी म्हायती ना म्हण तेमी सांगले. तशेंच थोड्या वेळान महागणपती रिक्षा स्टँड हेंचो रिक्षा चालक नवीन फर्नांडीस KA 30A 3292 हेमी रिक्षात आशिल्ले पैशा बॅग स्टेशनाचेर हाडले आणि आपल्याली प्रामाणिकता दाखोवन दिली. तेमगेल्या ह्या कामा लागून कारवारात सगळे कडेन तेमगेल्या प्रामाणिकतेची स्तुती जाती आसा. बेकायदेशीर जनावरांक व्हरू गेल्या 5 जणांक पोलिसांन अटक केली. येल्लापूर तालुक्यात कसली बी परवानगी नासतना बेकायदेशीर लॉरी भितर व्हरू गेल्या 9 जनावरांक येल्लापूर पोलिसांन रक्षण करून 5 जणांक अटक केली. ह्या आरोपी जनावरांक राणे बेनोरीच्यान मंगळुरा कडेन लॉरी भितर भन व्हरू लागले. लॉरी भितर भन घेवन तेमकां उदक जेवण दिन नासतना राशीन व्हरू लागले. तेन्ना लॉरी भितर आशिल्ल्या 7 बैल आणि 2 म्हशी पैकी 1 बैलाले मरण जाले. येल्लापूर पोलीस ठाण्या भितर प्रकरण दाखल झाला. सोमार दिवस उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 45 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. कारवार 3, अंकोला 0, कुमटा 9, होन्नावर 18, शिर्शी 10, येल्लापूर 1, हळियाळ 3 आणि जोयडात 1 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. आजपर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्या भितर 13,020 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तसेच 12,226 रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जातात. अजूनही 629 रुग्ण उपचार घेते आसात. आजपर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 165 लोक मरण पाविले आसात. पत्रकार संजय कोमरपंत हेमी बरयिल्ले वज्रे या कोंकणी पुस्तकाचे प्रकाशन आयतवार 1 नोव्हेंबर उपसभापती तथा काणकोणचे आमदार इजिदोर फर्नांडीस हेमगेले हातीन जाले. या कार्यक्रमा अध्यक्षस्थानी प्राचार्य डॉक्टर मनोज कामत हेमी उपस्थित आशिल्ले. धुपेमळ भाटपाल हांच्या रुकबाय निवासस्थानी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाच्या व्यासपीठार माजी आमदार विजय पै खोत, प्रकाश कमलाकर माळशी, मुख्याध्यापक सुदेश नाईक, नगराध्यक्ष नीतू देसाई, लेखक संजय कोमरपंत, पत्रकार पांडुरंग गावकर, सरपंच गणेश गावकर उपस्थित आशिल्ले. सुदेश नाईक हेमी या पुस्तकाचे आपले विचार मांडले. कमलाकर माळशी हेमी स्वागत केले. RBS कोमरपंत हेमी आभार मानले. सूत्रसंचालन पूर्वा कोमरपंत हेमी केले. आजच्या दिसाची म्हणजे बर्थडेचे माझे कागदांचा परवे तुका असो दीस तुका आयज मेवला सदांच मेवतो हे माझे मागणे एज MLA ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी. दुसरें म्हाका तुका शाबासकी दिवंक जाय कारण हो तुवें जेन्ना बूक बरयला तो ताचे बरें म्हाजेरूय बरयला म्हाका कांय समजूंक ना तें तुका रागा जाणाका पण बूक जो बरयला तुवें पूण तुमकां सगळ्या जे बरोवपी आयज क्रीम आहा हिंगा टोटल सहज आहा सगळे जी क्रीम आहा एड्युकेशनिस्ट म्हणजे शिकलेले मनीस कंपेर्ड टू दी युजल आमी कोणूच न्हू हिंगा. पॉलिटिशियन कोणी जावंक शकता आयज काल आणि ते एक अशें राजकारण जाला की बाबा शिकून आसलो म्हणून बाबा मंत्री जावंक शकता. सो तेजेर हांव उलयनासतना हांव तुमकां पयलो शाबासकी दिवन सगळ्या हिंगा इंटेलेक्च्युअल
जे बसलेले आसा जे कितें जाणा बाबा बरोवपाचें तितून तूं एक कित्याक हांव तुका कित्याक सांगता तूं एक म्हण जेन्ना हांव आमदार जालो तुजे ग्रिवेन्सीस थोडे आहले ह्या सोसायटीचेर वा जावं ह्या बाबा आमच्या टोटल काणकोणचेर जाणेतली जी फिलींग जेन्ना आसता आनी मुकामोल तूं दाखयता लोकांक दॅट यू आर हॅपियस्ट पर्सन आनी त्या हितूंतल्यान तरी आसतना तूं दुसऱ्यांचेर बरें बरयता तें जावन आसा बेस्ट क्वॉलिटी ऑफ ह्युमन बेस्ट क्वॉलिटी कित्याक सोंपेपणी ही क्वॉलिटी सगल्यांक आसना पण बाबा कितें आतां बाबा बरें सोडटा तरी आसतना म्हाजें अजून 1.5 वर्स उरलां जास्तीच दितलो तुका उडास जेवता म्हाका ज्या भावान भयणाचो सरान आमच्या राव सरान जशें उलयलां हांवें आमकां आनी टॉपीक दवरना सब्जेक्ट दवरना कांयच दवरना सो म्हाजी एकूच शाबासकी संजयाक दिवपाची दुसरें जें आमच्या आदल्या आमदारान म्हाका कडेन मागलां की प्रेसवाल्यांचे कन्सिडर कर म्हण म्हाका टाक्कन उडास येयलो असोच करून हांव एक चीफ गेस्ट जालो मालिकाली कॉलेजीन थिंगाय प्रपोजल येयलो अरे इजर बाबा आमकां हिंगा सायन्स कॉलेज ना म्हणून म्हाका थोडो टायम दिया त्या उगडासाक म्हाका उडास येता बाब पारीकाराक पारीकार सदांच कितेंय काम हाड ह्या गांवचे काणकोणचे भागांतले सगळो कोणता आनी ताबडतोब ताणें कॉलेजीचें परमिशन तांकां दिलें आनी आयज ती कॉलेज फंक्शन जाता सो सेम वे तुवें जें कितें सांगलां तेंय पुटअप करता हांव आनी सी दॅट तुमकां कितेंय पूण बाबा मेळोन म्हाज्या एफर्टान जातलें म्हाका दिसता आनी गोंयच्या सगळ्या प्रेसाकूय बरें पडटलें हांवें पणजेचे प्रेसवाले पळयल्या आनी हिंगाचेय प्रेसवाले पळयल्या पूण हांव सदांच म्हणटा की आमचे काणकोणचे प्रेसवाले सारके बाबा शिरूड मनीस काणकोण पैंगणीच्यान कारवार वयच्या मार्गार तशेंच मनोहर पर्रीकर बगल मार्गाचेर भटक्या जनावरां लागून वाहन अपघात जावचे प्रकार वाडटे आसा ताका लागून स्थानीक पंचायतीन ह्या भटक्या जनावरांचे बंदोबस्त करची मागणी ज्येष्ठ नागरीक डायगो डिसिल्वा हेमी केला गेल्ल्या 6 दिवसां फाटीं लोलये पोळे पंचायत क्षेत्राच्या कोळस ह्या जाग्यार एक दुचाकी स्वार ह्या भटक्या जनावरां लागून अपघातात सापडलो मनोहर पर्रीकर बगल मार्गाचेर पथदीप व्यवस्थीत पेटे नाशिल्ल्या कारणान रस्त्याचेर ठाण मांडून बशिल्ल्या जनावरांचे अंदाज येना आणि ताका लागून अपघात घडटा अशें दिसून येता अपघाता लागून भटकी गुरू ह्या रस्त्यार बळी पडची संख्या बी वाडिल्ली आसा ह्या गरुवाक कोणीच वाली ना काय असो प्रश्न मुखार येते आसा काणकोण तालुक्यात सप्टेंबर म्हयन्याच्यान समुद्र किनारे पर्यटकांक भरिल्ले दिसताले देशी विदेशी पर्यटकाली न्हांवचेसाठी गर्दी उरताली पण गेले मार्च म्हयन्याच्यान हिंगा आशिल्ले डझनभर समुद्र किनारे कोरोना महामारी लागून पर्यटका अभावी ओस पडिल्लो आसा काणकोण नगरपालिका क्षेत्रात आशिल्लो पाळोळे समुद्र किनारो जगप्रसिद्ध आसा पर्यटन हंगामात हिंगा हजारो पर्यटन येतात ताका लागून हिंगा शख्स व निवासी तंबूक खूप मागणी उरताली पण अजून पर्यटन हंगाम सुरू जावूं ना केन्ना सुरू जातलो हे सांगचे कठीण जावन गेला बी निवासी तंबू उबारच्याक सुरवात केला कोरोना केन्ना वयतलो हाची वाट व्यावसायिक पळयते आसात इतल्यान कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगा सोंपता व्हिडिओ लायक करा शेअर करा आणि कॉमेंट जरूर करा कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा धन्यवाद।